Hello students, in this video we will see to find the solution of the equation. So given equation by elimination method. Okay, so हांगासर तुमका दोन इक्वेशन दिलेच. Okay, so 2x, so ती पहिली बरेच 2x plus 3y equal to 7. So हे तुमचे इक्वेशन 1 झाले. आणि other equation 5x minus 4y equal to 6. हे तुमचे इक्वेशन 2 झाले. Okay, so आता तुम्ही solution find करतले by using the elimination method. So elimination method then आम्ही किती करतले एक खयचो तरी variables जो terms असा तो cancel करतले. So आम्ही cancel केन्ना करूंक शकता जेन्ना एक तर हांगासर दोन्हीकडे नंबर आमका सेम जाय नाजाल्यार हांगासर या व्हेरिएबलाकडे नंबर आमका किती जाय सेम जाय. सो आता हांगा दोनांकडे नंबर डिफरंट आसा. सो एक याद दवराच आम्ही आता तुम्ही प्रॉब्लेम्स ऑलरेडी आता सॉल्व केल्यात आसतली पयली मेन. सो समटाइम तुमकां कितें करपाचें पडटा सेकंड इक्वेशनाचे साइन चेंज करपाचें पडटा आनी थोड्या इक्वेशनांनी तुमकां साइन चेंज करपाची गरज ना. आता ती केन्ना तुम्ही चेंज करचे ना. सपोज जर सेकंड टर्म्साकडे पळयात y जो व्हेरिएबल आसा त्याच्याकडे सपोज जर साइन प्लस आणि मायनस आसा नाजाल्यार मायनस आणि प्लस म्हणजे एक साइन कितें तरी मायनस आसतली त्या टायमार तुमकां साइन चेंज करपाची गरज ना. फक्त तुम्ही कितें करतले मिड टर्म जो आसा पळय तेका कॉमन करतले. सो हे 3 मल्टिप्लाय बाय कितें या इक्वेशनाक मल्टिप्लाय बाय कितें करात 4 करात बिलो नंबर आहा तो आणि या इक्वेशनाक फुल इक्वेशनाक मल्टिप्लाय बाय कितें करतले 3. ओके, सो या इक्वेशनाक येतून या इक्वेशनाक येतून करतले 4. सो आता पळय 4 2 जा 8x 4 3 जा 12y 7 4 जा 28 मागीर 3 5 जा 15x minus 3 4 जा 12y 6 3 जा 18. सो तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर तुमचे पळय टर्म सेम येयलो. सो प्लस मायनस मायनस हो टर्म गेलो हांगासर 15 आणि 8 कितलो येयलो 23x आणि 28 आणि 18 कितलो येयलो 46. हांगा सायनी आणि चेंज करपाची तुमकां गरज पडोंक ना. डायरेक्टली हांगासर तुम्ही सॉल्व करतले. सो हांगासर x इक्वल टू 46 आणि यो डिवाइड बाय 23 येतलो. सो x ची व्हॅल्यू तुमची कितली येयली 2. सो नेक्स्ट पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन एनी वन इक्वेशन. हेतून पुट करपाचे न्हू ह्या इक्वेशन आहा पळय. सो एक घेयात 2x plus 3y equal to 7. So 2x च्या प्लेसीर 2 पुट करात 3y equal to 7. So हांगासर 4 3y equal to 7 3y 7 minus 4. So y equal to 3 upon or 3 येतलो. So y equal to कितलो येयलो 1 येयलो. Like this you have to solve. Okay, व्हिडिओक लाईक आणि सबस्क्राइब करा. थँक